लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार ठरून ठरना। सुत्राकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पक्षाचेर आयिल्ल्या आर्थीक संकटाक लागून उमेदवार जाहीर करपाक कळाव जाला। मात अशा परिस्थितींतूय उमेदवारीची तिकेट आपल्याकूच मेळटली अशी आस्त या पक्षाच्या कांय फुडाऱ्यांमदीं स्पष्ट पळोवपाक मेळटा। काल रात्री उशिरा केंद्रीय समितीन काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीन आपली लिस्ट जाहीर केली, पण त्या लिस्टेन गोंयचें नाव खंयच ना। परत एकदा गोंयकारांची निराशा जाल्लेली आसा। कालच्या लिस्टान तरी गोंयच्या दोन्ही लोकसभा उमेदवाराचे नाव आसतले अशें गोंयकारांक अपेक्षा आसली, पूण कालच्या लिस्टान त्यांची नावां दिश्ची पडोंक ना। हेच्या फाटलें रिजन कितें, हेच्या फाटलें कारणां कितें, हेची जेन्ना आमी चवकशी करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां अशें कळोन येयलें की काय काँग्रेसच्याच कांय लोकांनी आमच्या कडेन संपर्क साधलो आनी सांगलें की काँग्रेसचे जे अकाउंट सीज जाल्या त्या खातीर काँग्रेस पक्षा कडेन एक व्हडलो आर्थीक संकट आसा। ह्या निवडणुकीक कसो पयसो दिवचो, उमेदवारांक पक्षा कडसून पयशे मेळटले की ना, किंवा पक्ष दिवंक पावतलो की ना, ही एक व्हडली अडचण तांच्या फुड्यान आसा। तशेंच ही अडचण आसल्या कारणान आत्ताचे जे उमेदवार दिवपाक जाय ते उमेदवार हे आर्थीक सक्षम आसपाक जाय, त्यांच्या कडेन फायनान्शियल बॅकग्रावंड आसपाक जाय, तशेंच त्यांची पब्लीक इमेज बरी आसपाक जाय। ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन उमेदवार ठरयले वयतात। त्या खातीर खंय तरी गोंयचे उमेदवार दिवपाक उशीर जाता अशें काँग्रेसच्या कांय मनशांनी सांगलें। तशेंच कांय सुत्रां कडून अशी म्हायती मेळ्ळ्या की काँग्रेसच्या तिकेटे खातीर कांय नांवां फुडें येयल्लीं तांकां काँग्रेसच्याच कांय लोकांनी अडथळो हाडलो अशी बातमी फुडें येता। गिरीश चोडणकर जे माजी प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेसचे, यांनी स्वता बायट सुद्दां दिला, स्वता त्यांनी स्टेटमेंट सुद्दां केला की आपली उमेदवारी कॅन्सल करची म्हणून कांय लोक प्रयत्न करतात। त्या खातीर जोरदार प्रयत्न चालू आहा अशें गिरीश चोडणकर हांच्यांनी सांगलेलें आसा। सुनील कवटणकर हांचें सुद्दां नांव नॉर्थानसून फुडें येतालें, तरी त्याच्याय नांवाक कोण तरी अडथळे हाडटा अशी कांय म्हायती सुत्रां कडसून मेळिल्ली आहा। ह्यो सगळो प्रकार जेन्ना चालू आसा तेन्ना काँग्रेसच्या वांगडी इंडी अलायन्स ग्रुपचे जे बाकीचे सहकारी पक्ष यांच्याय कडसून नाराजी व्यक्त केली वता की उमेदवार जर डिक्लेअर जायना जाल्यार प्रचाराक खूब कमी वेळ मेळटलो आनी निवडणुकीन ताचो फटको बसूंक शकता। तर ह्यो सगळ्यो गजाली चालू आसतना काँग्रेस पक्षान बेगिनात बेगीन उमेदवार दिवचो अशी गोंयकारांची अपेक्षा आसा। आनी आतां फुडली लिस्ट येतली त्या लिस्टान तरी काँग्रेसच्या दोनूय उमेदवारांची नांवां आसतली अशी अपेक्षा गोंयकार धरून आसात। अश्योच लोकसभा निवडणुकीच्यो खबरो आमी तुमच्या पर्यंत घेवन येत रावतलो। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।